वेर्ना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन शुड टेक द इनिशिएटिव्स फुडल्या 6 म्हयन्यांक आमकां वॉट टायप ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या इंडस्ट्रियल एसोसिएशनान जाता एक लिस्ट आउट करचें आनी ट्रायल बेसिसचेर नियर बाय 5 विलेज पंचायती तुमकां लागता. तुम्ही त्या विलेज पंचायतीकूच सांगा, पॉलिटिकल आणि इन्वॉल्वमेंट करू नका म्हणटा. विलेज पंचायतीक सांगा की आमकां दिस मच एटलिस्ट वी रिक्वायर्ड अनदर 200 पेपर्स वी रिक्वायर्ड. ITI हे जाय, आमकां ग्रॅज्युएट हे जाय, इंजिनियर्स हे जाय आनी फॉर हे जाय. दियात तांकां एक वन टायम दियात. लेट अस ट्राय. पंचायती तरी कितें करता काय ना तें पळोवया. म्हणजे बरेचशे फावटी पॉलिटिशियन चड उलयतात, काम कमी करतात. म्हणून त्याय पंचायतीक कळुनी की आपल्या पंचायतींतल्यान सोदून ते बायोडेटा रेज्यूम तुमच्याकडे दिता काय ना. यू टेक द इंटरव्यूज, घ्या ते इंटरव्यू तेंचे आनी तेतूंतल्यान सिलेक्ट करा. एक कॉन्फिडंट बिल्डअप बिटवीन द इंडस्ट्री आनी पंचायत किंवा इंडस्ट्री आनी विलेज हो कॉन्फिडंट बिल्डअप जावनी की हय आमकां लोकलांकूच ते एम्प्लॉयमेंट दिता हो जावपाची गरज आसा. इवन दो माझे तर म्हणणें आसा की दोज आर बिलोंग्स टू द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, तुम्ही सांगात ताका इन फ्युचर 5 वर्सांच्या उपरांत आमकां इंजिनियर्स जाय, आमकां फार्मान बी फार्म केल्ले भुरगे जाय, तांकां सांगात आतांच ऑप्शन दियात. आफ्टर 5 years इफ यू आर कंप्लिटींग युअर बी फार्म वी आर रेडी टू टेक इन आवर कंपनी. If you are completing your engineering, we are ready to take. If you are completing the CS company secretaries, if you are completing MBA, आम्ही आमच्या कंपनीत घेवपाक तयार आसा. आता स्टुडंट जे 10th स्टँडर्डान आसतले, 12th स्टँडर्डान आसतले सांगात. दॅट विल मोटिवेट देम. ऑटोमॅटिकली ते करियर चूज करपा खातीर ते स्टुडंट्स हे तयार जातले आनी सरावंडींग विलेजींतले कितलेशेच भुरगे जे आसा ताणी हांगा एम्प्लॉय जावपाक शकता.